मुद्दाम आयला ना आता अरे मुद्दाम रावला राम फोटो ना तुझे डबल काढतो फ्रंट पेज छापतो तुझं तापता घेता मॅडम तू पुढे मॅडम आयज बरे मोतानी झेडपी इलेक्शन जिखलां कितें सांगूंक सोदता वॉट इज द फर्स्ट मेसेज फॉर द वोटर्स फर्स्ट मेसेज म्हणल्यार हांव सगळ्यांक हें कितलें देव बरें करूं म्हणून सोदतां कित्याक आयज तेंच्यांनी म्हाका विक्ट्री दिल्ली आसा आनी सांगपाचें म्हणल्यार आमचो MLAच्या आदारान आनी प्लस आमची सगळी पंचायतीच्या आदारान हांव जिखून येयल्ली आसा आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन कितें कामां आसा मॅनिफेस्टो कितें आसा तो हांव कंप्लीट करतलें म्हजी दारां सदांच लोकांक उदकी आसतली सगळीं एकवटान रावन काम करया आनी बरे भाशेन हें करया आनी हांव सगळे इच एंड एवरी वोटर्सांक थँक्यू म्हणून सोदता कित्याक सगळीं म्हाज्या दारां रावलीं आनी तेंच्यांनी जो मोग तेंच्यांनी हातून वाज MLAक दिला तितलोच तेणें म्हाकाय दिलो म्हणून आयज म्हाका प्रूफ केलें आनी तेंची कामां करूंक सदांच रावतली देव बरें करूं काँग्रेस थर्ड पोझिशनार पावले आयज प्रत्येकदा वॉट इज युअर से ऑन दॅट कितें सांगता म्हाका दिसता हें तुमी मोलांचें विचारल्यार बरें मोलांचें आन्सर तुमकां सारको दितलो कळ्ळें तुका न्हू मातशें ते कडेन रिप्लाय विचारा आमी विचारले तेका मागीर कितें सांगला तेणी आरजी वोट स्प्लीट करपा आयिल्ले म्हणपाक कोण खंयची पार्टी स्प्लीट करपा आयले आरजी तेजे भाशेन ते हे काँग्रेस हें करना कितें आमचे दुसरे आहा ते प्रॉमीस करूं ना तेंच्यानी प्रॉमीस केल्लें आसा कळ्ळें तुका न्हू जावं ते टेम्पलान वचोन जावं मागीर चर्चीन वचोन मस्जिदान वचोन तेणी प्रॉमीस केल्लें आनी एफिडेविट करून फायल केल्ले ते भाशेन फोटींग न्हू आमी फोटींग पण न्हू आमी पयलेंच सांगलोलें हांव एज अ इंडिपेंडंट कळ्ळें तुका आमी BJPक सपोर्ट केला आमी मॅन्डेट मेळटा ते भाशेन आमी सपोर्ट करताले पयलें आमी डिक्लेअर केल्लें आनी तेकाच लागून आमी वॉलांच्यो एवरी टायम 10 मिनटांनी भितर हांव BJPक सपोर्ट केलो हें सारकें आमी सांगलोलें जे मॅन्डेट मेळटा तेका आमी सपोर्ट करता म्हणून सांगलोलें आनी लोकांनी आयज प्रूफ करून दाखयला लोकांक हे मिसगायड करता हे वॉलांच्यो मिसगायड करता लोकांक हांव बीजेपी आयज तेका ताणें आन्सर दिवपाक जाय आयज तेका कोडून येयला खंयच्या पोझिशनार ती काँग्रेस आसा ती सर तुका दिसता काँग्रेस फिनिश म्हणून हेजे फुडें म्हाका दिसता आनी बाब आमचो हो रघुजीनान सांगलोलें जेन्ना हो कोण आमचो वॉलांच्यो आहा काँग्रेस आहा ते मेरे पासून काँग्रेस मायनस जातली म्हणून आनी आयज प्रूफ जाला कोडून येयला सो एंथनी तुका ऑलिंचो फायद्याक पडलो अशें दिसता वॉलांच्यो फायद्याक म्हाका आतां एकदां तो पंच जर जाला तो म्हाका सांगता हांव न्हिदोन आहा आनी हात प्रूफ जालो कोण न्हिदोन आहा तो प्रूफ जाल्ले आसा कळ्ळें तुका न्हू हांव न्हिदोन आहा अशें म्हणटा तो लोकांक पब्लिकली लोकांक मिसगायड करता हांव सदां फिल्डार आसा लोकां बरो आसा आनी हेच आयज आमकां एसएना जिखून हाडला इतली विक्ट्री आमकां मेळिल्ली आसा म्हाका लोकांचो मोग आसा हांव जाणा हांवें जें कितें काम केलां तें हांवें परत तुमकां सांगची गरज लोकांक सगळें खबर आसा कशें काम करता तो आता will you be trying to make म्हणजे तुगे मिसेसीक ZP प्रेसिडेंट करपाचे बी सावथ गोवा कितें ना तशें काय आसपाचें ना आनी हांव पयलीं आयज सांगता हांवें ताका ते फॅमिली राज म्हणटा ही 2 वर्सां उरलेली 2च वर्सां उरलेली हांवें ताका कंप्लीट करपाक आमचो सगळो डिमांड जालो आमच्या सगळ्यांनी आमचो भगतांनी डिमांड केलो वा ताका घाल 2 वर्सां उरल्या ताका लागून ही 2च वर्सां ताका आमी ZP म्हणून दवरली आसा आनी ताचे फुडें मागीर हांव पळयतलो कितें प्रायोरिटी आसतली आतां प्रायोरिटी म्हणल्यार मुगेले लोकांनी काम पळयलां न्हू आनी मुगेले जायते हें आसा बघ आनी हांव CMाक चडान चड देव बरो कर म्हणटा कित्याक ताणें आमकां सपोर्ट केलो आनीक आमी ताका एज अ सपोर्ट दिल्लो आसा गव्हर्मेंटाक आनी म्हाका दिसता आमचो CM आसा तो भरपूर आमचे कोर्टाली कॉन्स्टिट्युन्सी काम करपाक वावरतलो आनी ताणें म्हाका ऑलरेडी सांगला तुजी कितें कामां आहा कितें प्रपोजल आहा तें दी म्हूण सांगला आनी ऑलरेडी हांवें ताचे लागीं हांवें प्रपोजल मांडली आसा आनी बाकीची कितें कामां आसा हांव ताचे लागीं घालतलो आनीक हांव चड आनी चड आमचे सगळे आमचे कोर्टाली कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक जो तुमी म्हाका मोग दिला हो इतलो तुमी म्हाका इतले वोटांनी आमकां निवडून हाडले फाटल्या दिसांनी तशें म्हाका 2020 म्हाका भरपूर लीड दिल्ली तेच भाशेन आतांय दिली हांव तुमचो उपकार केन्ना विसर शकचो ना कित्याक हो तुमी म्हाका मोग दिला हांव म्हजे लागीं कितें काम जाता तें सदांच तुमचे लागीं तुमच्या गांवांनी येवन हांव कितें काम आहा तें हांव सॉल्व करतलो वोटींग काउंट खूब कमी जालो 45.7% इतलो लेस वोटींग जावपाचें रिजन कितें दिसता तुका वॉट यू फील कितें आसा सद्या हें आमचें हें आसा बायपोल आसा लोक कडेन मातशें एवरी टायम असेंब्ली इलेक्शन जाली पंचायत इलेक्शन जाली आनी आतां लोक मातशें वयर सकयल जाला आसतलो पूण लोकांनी वोटींग केलां
तेच पळोवन. सर तुझे हे पुलाचे सगळे पंचायत टोटल कॉन्स्टिट्युएन्सी एक जाले आनी तुझे तुका तेंको दिलो. यू थिंक दॅट प्लेड अ मेजर रोल इन युअर इलेक्शन दिस टायम? 100%. आणि जे आमचे जे पंचायत सरपंच जावं पंच जावं आणि पळयलां म्हणजे काम पळयलां ते काम पळोवनूच आनीक प्रपोज करपाक सगळीं म्हाका दिसता ताणेच म्हाका फुडें घायला मेर्सियानाक घालपाक. आणि हांव ताका फॉरेस्ट काळजांत देव बरें करूं ती म्हज्या फाटल्यान रावली आणि म्हजे लागीं कितें काम जाता हांव ते सगळे पंचांक हांव जाता ते भशेन हांव ताका म्हजे लागीं जाता ते भशेन पावयतलो. मॅडम आयज विक्ट्री जाली. यू आर व्हेरी मेजर रोल यू प्लेड. सो आयज कितें सांगूं सोदता? पयलीं सद्याक आमी आयज भोव खुशाल आनी आमी थँक्यू म्हणटाय कित्याक आमी सगळे पंचायत एक जावन सगळे सरपंच डेप्युटी सरपंच पंचीस सगळे पंचायतींतले जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागताय ते आमी सरा बरोबर हाडले आनी आमचे कॅन्डिडेटा बरोबर हाडले. आमी सगळीं लोकांगेल्या देरांत गेलीं देखूनच आयज आमकां लोकांनी इतलो मॅन्डेट दिवन आमच्या कॅन्डिडेटाक इतू तांपट मेजॉरिटी दिल्या. आतां द वर्क स्टार्ट्स नाव. आजसून काम चालू जातलें. इलेक्शन इज ओव्हर. हांव मागतलें आमचे सगळे वर्कर्सांनी हेच भाशेन तो हो फोर्स दवरून सगळ्या लोकांगेल्या घरांनी वचून लोकांची कामां करपाची. आनी डेफिनेटली आतां आमचो MLA जाल्यार आमचो आहा, ZP आमचो आहा, पंचायती बीन सगळे सरा बरोबरच आहा, MLA बरोबर आहे. सो लोकांची कामां अदीक सोंपेपणान जातली. हांव मागतलें लोकांनी हे आमचे जे हायरार्की जे हे आहा तेजे utmost फायदो काडचो. Madam, you are one of the main person who has recommended the candidature of Mersiana Vaz. As Mitri family has the allegation, you want to reply today? Today is the day? Yes, definitely. See, the thing is what election declare keli, there was a very less time period for after declaring the elections. I think candidate are but then the thing is there are around 5 to 6 villages that we had to go around and new face it would have been very difficult, and as it is you all know unnecessarily allegations gatlo hai which amso sir itlo simple he has till date never spoke anything against anyone. I sorry to je amka majority dilo ha lokani, that's because the simplicity of our MLA ani teji ji kama kelo hai ti. So then it was we decided I mean prominent munisaya we sat together and we decided sir never wanted his wife to contest. I want to make it again very clear. Sir kedna na kaloli apnangeli pile contest alodi. We forced him because there was less period and it would have been very difficult for us workers to work around and get that tampered majority which we got today. So that was the reason we had proposed our sir's wife as a candidate. दिव्या आयज मर्सियाना मॅडम जिखलेली ताजे कितें सांगूं सोदता? पयलीं स्वादे सगळ्या लोकांक हांव थँक्यू म्हणटा. सगळ्या पंचायतींनी जेणी आमकां सपोर्ट केलो, बोगमालो, गंजावली, वेलसांव, कोर्टानी, सॉरी नॉट वेलसांव, तांकां हांव थँक्यू म्हणटा की तुमच्या सपोर्टा शिवाय हे पॉसिबल जावचें नाशिल्लें. ह्या प्रकारे जे भशेन आमी सगळीं एकठांय जावन कॅम्पेन करून आमच्या मॅडमीक निवडून हाडल्या, तशेंच आमी फुडें लोकांची कामां करपाकूय वावुरतलीं आनी एकवट आमचो असोच आसतलो. I'm Deputy Sarpanch of TBC. So today I'm very happy for Mersiana and the MLA. Because of his good work, people have voted Mersiana with so many votes. She has got 4,763 votes out of 7,642. So I wish her all the best for her future works. Thank you. Sir, one of the main warrior of the battle. आज किस सांगू सोदता सर तूं? आज एक व्हडली खुशालकाय कळ्ळें. जे स्टार्टींग हेच प्लेसीक आमी बायट घेयल्लो आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आनी हांवें सांगलेलें हांव आज आमच्या ZBचेर कांय उलयना. तागे कॅपेसिटी दाखयली. कॅपेसिटी कसली दाखयला? काल हांवें एक व्हिडिओ चोयला की ओलेसालो की सेयींग दॅट ते पंचायतान तें डिफीट जालें पंचायत इलेक्शन 2012. हांव ओलेसा सांगूंक सोदतां की 2015 तूं आपाक BJP बसलो, 2017 तूं BJP बसलो ZB, 2017 तूं आपा बसलो, 2022 काँग्रेसा बसलो आनी आतां तूं कोणा बसपाक सगळे कडेन तुका रिजेक्ट केलो. दुसऱ्यागे हिस्ट्री सांगच न्हू फुडें हांवें मुगे सांगपाक जाय. ताका तुका व्हॅल्यू आहा. तूं ताका म्हणटा की ताका पंचायतान
बाय इलेक्शनाक 2012 ताका डिफीट केलें. तुजी हिस्ट्री हांव सांगता. तो 2015 to 2022 तुका लोकांनी रिजेक्ट करीत येयला आनी हांवें पयलें हिंगा बायट दिल्लो आनी सांगलोलें तो जर कोणाकूय सपोर्ट करता दॅट पार्टी वील बी मायनस आनी इट इज कम ट्रू. सो हांव सांगूंक सोदतां आज हडताली लोकांक दाखयलां. आनी सेकंड तुमच्या माध्यमांतल्यान आमकां विचारलें आमच्या कॅन्डिडेटाक विचारलें काँग्रेसान बीजेपीन हें घायल ना कॅन्डिडेट घायल ना. ही सेड येस आनी बीजेपीन सपोर्ट कॅन्डिडेट घायल ना बट दे आर सपोर्टिंग अस. कांय लिपोवन दवरूंक ना. लोकांनी एक्सेप्ट केलें. बीजेपी सपोर्टरूय जावन कित्याक बीजेपी आज रुलींग आहा आनी आमकां तर आज लोकांनी तर वोट केला बिकॉज ऑफ द डेव्हलपमेंट. दिस इज नॉट ए फॅमिली राज. दिस इज द विक्ट्री आनी दिस इज द विक्ट्री बाबांतोन वचोन दाखयला द फर्स्ट टायम इन कोर्ताली ताणें हॅट्रीक करून दाखयला आनी ही कोणा कडेन जाल ना. आनी तो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आज तर ऑलेस हांव सांगूंक सोदतां तूं तर इंडिपेंडंट बसलो तुका 100 वयर वोट पडटा हांव चॅलेंज जालो. सो दिस इज माय मेसेज. थँक्यू. अरुण बाब बोगमालो पंचायतीन सुद्धा एक बरो सपोर्ट तेंको दिलो. आयज कितें सांगूंक सोदता तूं? हांव आयज चडांत चड खूश की बोगमालो लास्ट इयर जो बसलेलो आमी ताका हाय मेजॉरिटी एवरी टायम ताका बोगमालो फूल चडांत चड 280, 21 and 200 27, 22, 21 म्हणजे ताका एक काम करपाक आमकां पद्दत लागता. पूण हेल्प तेन्ना हांवें आयकलां की जुवारी सुद्दां पर्सनल वयता रातचो वयता गाडी घेवन वयता. एक काम करपाक हांवें खूब आयकलां. आमचो इनास म्हणटा एकलो आयलो पंच तेणें सांगलेलें तो एक्सपायर्ड वचना सोडनाका बरो एक्टीव आनी अशें काम केलां. ते बोगमालो मागता आमी फूल करतली. आमी सगळ्या एक टीम आदी पंच सगळी आमची टीम बरी आहा सगळी एकवट बरी आहा. तेंच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केलें सरान रिक्वेस्ट केलें हांवें हे फावटी आमकां फूल मेजॉरिटी तशेंच हांव म्हणटा आमचो मोहीन भितर तेणें आमकां सांगलेलें की सगळ्यांक बरो सपोर्ट करून हाडून दिया. मागीर तशेंच आमी ताका फूल सपोर्ट केलो. बोगमालो फर्स्ट टायम ताका बरो हाय लीड हाय काँग्रेसी 100 पडल्या आनी 280 पडल्या. हांव ताका थँक्यू सर. थँक्यू. चड बरी खुशी